आयज आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक मेमोरंडम दिवपाक येयला. जो मुद्दो आमी 2016 घेतलेलो तो परत डिपार्टमेंटाक एक फायनल वॉर्निंग कशें करून आमी आयज डिपार्टमेंटाक मेमोरंडम दिवपाचे आयज येयलेले आसा. आनी तितून जे भाटकलच्यान कारवार जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाची एसोसिएशन आसा नॉर्थ कर्नाटका फ्रॉम भटकल टू आमचे मोर्जी आमची एक युनिटी जालेली आसा. आणि हो जी युनिटी आसा हे दोन मुद्द्याचेर आसा. एक बुल ट्रॉलिंग जे पळय फिशींग करता मालपेचे बोट आनी तशेंच LED लायट फिशींग जे आमची गोंयची बोट जे करता. आतां आमी सरकाराक सांगपाक सोदता आयज जी भटकलच्यान पळय मोर्जी पळय युनिटी जालेली आसा ह्या फकत दोन इश्यूचेर. सोरी सरकार हेच्या उपरांत एक्शन घेयना आमी गोंयचे फिशरमॅन एलॉंग विथ नॉर्थ कर्नाटका फिशरमॅन जॉयंट एक्शन घेतले. आनी आमी मालपेचे बोट आमचे गोंयचे उदकांत दिश्टी पडले. आमी कायदो हातीन घेवन ही बोट जी आहा जी डिपार्टमेंट धरना ते आमी कितें करतले ते आमी सांगपाक शकना. आमी कित्याक कायदो आमी हातीन घेवचो घेतलो त्या डिपार्टमेंटाक आनी गोंयच्या सरकाराक क्लियरली सांगपाक सोदता. मालपेचे बोट आमचे टेरिटोरियल वॉटरान येवन इलिगल गियर्स यूज करून हाय स्पीड इंजिन यूज करून इलिगल नेट इलिगल बोट बुल ट्रॉलिंग करून आमचे सगळे नुस्तें एका शॉटान व्हरता आनी गोंयची सरकार ओगी आसा. कर्नाटक जिल्हा MB समाज जाती समाज तशेंच आमगेल्या भटकळच्या गोवा पर्यंत मोर्जे सगळे आता आमी एक जाल्ले आसात. जाल्यार आतां हेमी म्हणटा न्ही कर्नाटकांतले बोटी येवन घेवन आमी फिशींग करता पूण गोंयचे बोटी वचून घेवन थंय फिशींग करचे आसात. पुराय रातभर तेमी लायट घालतात. आतां सगळे ऑल इंडियात कितें म्हणटात जर तर गोवा तर बंद जातले लायट घालचे तर आमी सगळे बंद करता म्हणटात. जाल्यार कशे गोंयकार सावकार लोक आयकनात. जाल्यार तरी सुद्दां आमी 2-3 पेटी ताका धरपाक गेले जाल्यार धरूंकूय मेळना तुमी कित्याक ताका मारतले म्हण भंय दिसता. हेचे फुडें गोंयकार कोणी तरी तो येयले दिसले जाल्यार आमी सगळे गांववाले कर्नाटकांतल्यान दन घेवन आमगेल्या भटकळ पर्यंत एक जावन घेवन बोटी आमी ते हाण घेवन कितें करतले म्हण आमकां काय हे ना. आनी तेजे नंतर आमी तळपणच्या लोकांक आनी आमगेल्या मोर्जेच्या लोकांक तेजे नंतर आमी हे करतले. तेजे पयले आमी बोटीचे पुराय मोडतोड जातले म्हण हे हांव तुमकां सांगता. आनी हो आमी आयज ताका दिला. आयज फिशरी डिपार्टमेंटाक येयले जाल्यार कोणूय ऑफिसर ना. काल हांवें शर्मिला फोन मारलो एका डायरेक्टराक आनी तेणें सांगलें आपण आज आसपाना आपल्या कॅबिनेट मिटींग आहा आपण मिटींग आसतो म्हूण. तर आमकां अर्जंट म्हणलें आमी दिवपाक जाय मेमोरंडम. जाल्यार मागीर ती डायरेक्ट डिप्युटी डायरेक्टर आसतले आनी विलीप आसतले मजुरदार आसतले म्हूण सांगलें. पूण आयज ऑफिसान येयले एकूय ऑफिसर ना. हांव सरकाराक विचारूंक सोदता हे फिशरी डिपार्टमेंट फक्त गेस्ट हाऊस केला काय म्हूण. जेन्ना फिशरमॅन मेळो येता तेन्ना ऑफिसान एकूय ऑफिसर ना जाल्यार हेची जबाबदारी कोण. आमी एक्चुअली आतां पळय गोंयचे आमचे कर्नाटकाचे भाव पळय गोंयान येयलेले आसा. तशेंच करून आमी ह्या विका भितर फुडल्या विका भितर आमी कर्नाटका वयतले आनी कर्नाटका वचून त्या फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी मिनिस्टराक आमी मेमोरंडम दितलो. तेजे उपरांत जे अग्नेल बाबान सांगलात आनी जे कर्नाटका भावान सांगला तेजे उपरांत आमी डिसिजन घेतले सरकार एक्शन घेता घेयना.